जात्रो, फेस्तां आणि सगळ्यांत मोठो म्हणजे शिवोलचो जागोर. आमी आसात शिवोले आणि शिवोलेचे आमचे कॅन्डिडेट जे आसा TMC ते आमच्या बरोबर आसात. तुम्ही पळयतात प्रुडंटाचें राजकारण आणि आमी आज साजरा करतात लोकशायेचो जागोर. सर, वेलकम टू द शो. सर लिव डायस, तुम्ही TMCक उबे आसात. जाल्यार आज तुमचो प्रचार कसो चल्ला? बरो चल्ला आनी लॉट ऑफ रिस्पॉन्स आनी लोक कितें म्हणटा कितें ही न्यू पार्टी आनी आमी दे वॉन्ट अ चेंज ओवर इन शोलेम. Really a change is required. Because what is happening is that the people who are getting elected over here have not done any work over here. And if we give a chance to Congress, the Congress is always a defective party. The Congress will get elected and go to BJP. And in the end, BJP government. So I tell both the parties that people not to vote for BJP or Congress. Vote for TMC for a change. And I will promise that I will not defect. नाही, जेन्ना तुम्ही म्हणटा पळयात की TMC पार्टी नवीन, तुम्ही सांगले की पार्टी नवीन, न्यू पार्टी गोंयान नवीन आणि म्हणजे आतांच एंट्री जाल्या, जाल्यार जेन्ना तुम्ही म्हणटात की TMCक वोट करा तेन्ना खंयच्या बेजाचेर उलयतात तुम्ही? म्हणजे आमी आतां 3 स्किमी हाडल्यो आहा. एक ते आमचे मुणकार कायदो, दुसरो तो गृह आदाराचेर ते 5,000 एका बायलेक मेळटले पर हावस, आनी प्लस 20 लाखांचे हे नो कोलेटरल हे इश्यूज आहा, हे आहा पळय ते स्कीम आहा पळय ती विथ 4% इंटरेस्ट. दॅट वील बेनिफीट ऑल द पीपल ओवर हियर इन गोवा. And it's a national party. It is not like people are always saying that TMC बायली पार्टी. काँग्रेस खंयचे? काँग्रेस इज दिल्लीचे, आपूय दिल्लीचे, BJP दिल्लीची. So what I'm trying to tell is this is also a national party, and people should vote for TMC and get TMC member elected like me. पळयात, इनिशियली जेन्ना एंट्री जाली TMCची गोंयांत तेन्ना खूब जशे इश्यू आयले. म्हणजे लोकांनी जशे आमी उलयतात की लोकांनी खूब अशे हे काडले, आरोप घाले, पार्टी अशी तशी आयडियोलॉजी सारकी ना हे ते. सो ताजेर तुमकां कितें म्हणलें तुमचें? Party ideology म्हणजे कितें? Party all parties are from the center. At least we TMC have tied up with a local MGP party, ही मोगो party म्हणटा आमी. ती since liberation that party is there. At least we have tied up. What about the other parties? They have not tied up with anybody. We are with the local party, and TMC is a new party, it's a national party, and we want people for a change, and people want a change, and we will give a change in the TMC. शिवोले, आता शिवोलेन जर म्हणलें न्ही जाल्यार खूब अशे मोठे अशे हे आसा कॅन्डिडेट आसा. तातूंत अशें आयकलां की मोर दॅन 10 कॅन्डिडेट्स अशे आहा. 14 कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट तुम्ही म्हणटा अशे 14 कॅन्डिडेट म्हणटा तुमी. जाल्यार जेन्ना 14 कॅन्डिडेट आहा तातूंत प्रॉमिनंट अशेय लिडर आसात, जशे मांद्रेकर आसात किंवा आदलो हांगसरलो MLA आसा, त्याच्या बरोबर काँग्रेसीचे आसा लोबो. जाल्यार हे सगळे जे तुमकां फायट जी आसतली तुमी कशें घेता आनी कशें दिसता तुमकां? आतां when you say लोबो, he has left BJP. तेजे मूळ म्हणटा पळय ते BJP. He has come to Congress only because he is not sure of winning in BJP. So he will get elected. He wants to get elected in BJP and then move on. So I tell people of Sholem not to vote for such candidates because Delilah Lobo and Michael Harboy, they are from BJP. Till late, just 15-20 days back, they were in BJP. She was a Mahila president in BJP. And Michael Lobo was a minister. So how can people vote for a change? You cannot change overnight. Even I was aspirant for a Congress ticket. Even for ZP, they told me that they will get a Congress ticket. Last minute they changed because they don't. I will, if I get elected, I will never defect to any party. Okay. That's my stand. नाही, हांवें तशें म्हणलें जशी दलायला लोबो आसा किंवा आतां आदलो जो BJPचो आदलो खडगत असो हांगसरलो लिडर मांद्रेकार, तशेंच आतांचो हो आसा आमदार आसा गेल्लो आमदार. इतके आसतना तुमी तुमची फायट कशी पळयतात हांगा? पळय आमी आतां बिकॉज पीपल फेडअप, लोक फेडअप जालेले जेन्ना ते आमी फ्रॉम BJP वी चेंज ओवर टू गोवा फॉरवर्ड, आमचो विनोद पालयेकार. पण तेणें कांयच केलें ना. सी द रोड्स इश्यू ओवर हियर. शोलेम सगळे रोडाचे पाड घाला. वॉटर प्रॉब्लम विच वॉज देयर इज स्टील एक्झिस्टिंग. And I have made an effort. I am a punch and sarpanch of Sholem, but that treatment plant, water treatment plant by Galpak Sotami, that comes under Manna Panchayat. I have taken a resolution. I have asked the Panchayat to take a resolution, and we have taken and forwarded the file to the WRD and the first treatment plant will be set up in Sholem.
आनी लोकांचो पळय विशय हा उदकाचो आयज पासून पेपरार येयला की लोकांचो विशय हा इलेक्ट्रिसिटी वॉटर एंड रोड ते आमी सगळे करून दितले एंड आय एश्योर दॅट this within 2 months time this the full file is ready and 90% work has been done. Only thing I have to tap the water from the this what you call that जे आमी irrigation उदक वता पळय that is up to the इगर्जे कडेन आहा near Sholem church. That water we will tap with a 5 MLD and then take it to Sholem near the bridge and we will set up a new plant over there. And it will be a totally a filtration plant. We have the documents. If you want, I can give you the documents. The similar way, the same pipeline is going to Anjuna. It's a raw water. We will set up 1 lakh liter a day filtration plant. And that I can do within 6 months' time. If people elect me, let people elect me, I'll give them. वोट मागतात त्यांना डेव्हलपमेंटाचेर मागतात किंवा हांगा कांय कामां जावना ताजेर मागतात जाल्यार कोर स्ट्रेंथ तुमची कितें म्हणजे फक्त core strength म्हणजे I have been elected at the panchayat level for 2007. We were assisting the other members because there was a lot of corruption. There were some members who were too corrupt. I defeated the sarpanch. Understand? Keep aside that thing now. That is the old thing. Now आमी लोकांची घरांनी कामां करता. During COVID time, he is a punch, Anthony. He, myself and other punches used to work tirelessly, even bread, no doodh, no essential like fruits, vegetables. We used to take it to the doorsteps of the people. And during COVID time, you can ask these people, we have helped everybody. Whereas the other members, the ruling MLA असलो पळय तो घरान आसत नासलो विनोद पालयेकर आमी एकदां ताका गेलो आनी सर सांगलें म्हणलें आमकां मातशें हेल्प कर कित्याक आमकां फायनान्शियल मातशें हें आहा ना म्हणलो ते गव्हर्मेंट हेल्प करतलो नोबडी हेल्प I have delivered fish, no fruits, no vegetables to the doorstep of the people. And चवथी टायमार लास्ट चवथ आनी दीस चवथ आनी अशी आमी चवथीक आमी वांटातूच आमी घरांनी लोकांचें पावयलां कित्याक crisis of financial crisis was there. So we have been delivering to the people. So that is my strength. And people said, if you are not getting a ticket, you have to go for TMC. Okay. And that is the base where we are there. And people are giving us good response for that. जशें आतां राष्ट्रीय पक्ष धरले BJP धरले काँग्रेस धरले जाल्यार तशें लोकली पक्ष म्हणजे जाका लोकली चड सपोर्ट येता असलेय पक्ष आसात सो तांचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा You say when you say local Paksha, RG, I have good sentiments for them. These people are very hard working. Pogo Paksha, revolution going. Now, why they have come in the field? Because BJP government has totally failed on to give employment to these people, and they are trying their level best. Now they use that. Think government so much job or private sector, industries, get ancillary units set up in the villages. No? Have a good this. I have good sentiments for the RG, but they are working very hard, and because of this unemployment, they have come in the fray for the election. जेन्ना तुम्ही आता इतके इशू उलयता म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट जाले किंवा उदकाचे इशू जाले बाकीचे इशू जाले तेन्ना जेन्ना तुम्ही इशू काडटा तेन्ना तुमचें कितें तरी इंटेंशन आसतलें तुमचे कितें आयडियाज आसतले किंवा तुमची कितें प्लॅनिंग आसतली सो ह्या इशूंचेर सगळे जे लोकल इशूज जे आहा तांचेर तुमी कितें प्लॅनिंग तुमची कितें स्ट्रॅटेजी आसा काय कितें No, like for employment. Now everybody cannot get a government job. Now what we have done is that as I was touring the constituency, the लोक कितें म्हणाले की आमी बिस्कीट करता कोण म्हणटा कोण चोकरी करता कोण आनी कितें करता so we are going to have a Mahila get together and get all these things together and then marketing करून करता आमी ते so we are going to set up a board over there so where we can market these things because there are some sweets which were distributed during Christmas time and Chauthi time. It was very tasteful. The biscuits and all, chokri there is very and people appreciate it. Local empowerment. Local empowerment करून करता होते. Yeah. म्हणजे आणि हे झाले तुमचे लोकल एम्पॉवरमेंटाचे बाकीचे जे इश्यूज आहा उदकाचे इशू आहा म्हणटा तशें उदकाचे तुका सांगता I have already processed the file 90% of the work has been done and the first treatment plant for Sholem will come near the bridge because आमकां government land आहा थिंगा आदी ते PWD office आसलें government has given that land and personally CM had told me that you can acquire that take that land and that process is over 90% process is over जसे तुम्ही आता इश्यूज म्हणले तुम्ही आता कितें म्हणले की
तुम्ही पळयतात ते तेजी तुमची आयडिया आसा स्ट्रॅटेजी आसा जाल्यार आज मेरेन हे इशू कित्याक जाले ना अशें दिसता तुमकां कितें ताका कारण आसा बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड आतां पळय आतां आमी आतां एका BJPचो सरकार एका आमचो आमदार आसलो पळय ताका आमी 4 टर्म दिले ही शूड हॅव सॉल्व दीस प्रॉब्लम ही हॅज टू बट नोबडी हॅज डन एनीथींग आतां आय हॅव अ प्रूफ दॅट आय कॅन शो यू द फायल इट्स इन माय कार नॉट हियर बट इन माय ऑफिस I can give you the documents where the first treatment plant and the problem of Sholem for water problem will be solved. Golan problem ha te सगळे solve जातले because we'll be having a 50,000 liter to 1 lakh liter filtration plant per day to be set up. Yeah. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की यत्न केल्यार कितें जावं शकता हेंच्यांनी अजून काय ट्राय ना करूं कोणें ट्राय करूंक ना आनी जेन्ना पळय झेडपीक आमी पळय ती फायल लोकांक दाखयली पळय न्हू थिंगा बेश्टी हाडून पायपां उडयली आनी पायपां उडोवन मागीर परतून पायपां गेली ती आनी एके कडेन हांव गोलान हांवें पयशे म्हणून एक पायपलायन घातलेली सून आफ्टर द इलेक्शन इट वॉज ब्रोकन सो स्टील दॅट प्रॉब्लम इज द वॉटर सो वी हॅव टू सॉल्व दीस इश्यूज ऑफ द वॉटर प्रॉब्लम आनी आय एम रेडी टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम आतां TMCचे जे 3 प्रॉमिसीस आहात 3 ज्यो स्किमीज काडल्या तिनूय स्किमी सो तातूंत त्यो गोंयकारांक किंवा शिवोलकारांक जर तुमी आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयले जाल्यार शिवोलकारांक ताजो कितको उपयोग जावंक शकता म्हणजे ताजो फायदो कसो जावंक शकता आनी कितको जावंक शकता कारण 3 स्किमी ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्यो आसा ना एक ती स्कीम म्हणटा ती मुणकार काय जाय आतां आमी आतां इतले वर्सां आतां सिन्स इंडिपेंडन्स लिबरेशन म्हणटा पळय हें आमची आजून पासून हांवें पयला केसी हितून चलतात पळय ते मामलेदार दॅट हॅज टू गेट सॉल्व वी हॅव टू सेट अप अ सेपरेट मामलेदार बॉडी वे हील टेक ओनली दीस केसीस and issues solve करतले at the same time when you say गिर्या आधार म्हणजे 5,000 पळय महिलांक मेळटले एका घरा ते आमी 100% इम्प्लिमेंट करतले आनी हे आहा पळय आतां तुका आतां समज यू हॅव टू हॅव फर्दर स्टडीज हे पळय स्कीम आहा ते 20 लाखांची विथ 4% इंट्रस्ट ते पासून आमी इम्प्लिमेंट करतले म्हणजे तुम्ही म्हणटा की हे ज्यो स्किमी ज्यो चल्ल्या म्हणजे दिल्या त्यो खूब फायद्याक पडटल्यो अशें म्हणटा का जाल्यार आज मेरेन म्हणजे तुमी आतां जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवतात जाल्यार ह्या स्किमींक घेवन भोंवतात किंवा इश्यूज घेवन भोंवतात म्हणजे कसो तुमचो प्रतिसाद कसो म्हणजे लोकांचो कसो प्रतिसाद आहा तुमकां लोक म्हणजे लोक कितें म्हणटा कितें वी वॉन्ट अ चेंज आनी ह्यो तुमी स्किमी हाडल्या त्यो आमकां इम्प्लिमेंट करात म्हणटा ते हांवें म्हणलें पयलीं तुमी आमकां इलेक्ट करूंक जाय सो आय सेड वोट फॉर अस गिव अस द मेजॉरिटी एंड वी वील इम्प्लिमेंट ऑल द स्किम्स अंडरस्टँड एंड ड्युरींग कोवीड टायम म्हणटा पळय तें आमी घरा घरांनी इवन टुडे वी आर गिवींग अवे अंडरस्टँड and I'd like to thank कोणा तरी आमच्या एका पंचान म्हटलें की आमी आमचे ड्युरींग कोवीड टायम भायल्यो एम्बुलन्स येताल्यो हे पळय सेंट एंटनी एंड रिसर्च सेंटर आहा ओन बाय द हेनरिक्स फॅमिली तांकां लागून न्हू आमकां तेणी ऑक्सिमिटर्स थावजंड्स एंड थावजंड्स ऑक्सिमिटर्स दिले हे दिले आमकां मास्क दिले कळ्ळें न्हू आनी प्लस मेडिसन आनी ही यूज टू ट्रीट द पीपल फ्रीली इन हिज हॉस्पिटल सो आय लायक टू थँक हिम इयन हेनरिक्स तुम्ही सरपंचाचो उल्लेख केलो तेव्हा तुम्ही खुद सरपंच आसात या बरोबर तशेंच शिवोलेम आनी एक कॅन्डिडेट असो हा जो सरपंच आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो ताजी तुमकां टक्कर तुमी आसतली काय कितें ताजे खातीर इफेक्ट जातलो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन ही हॅज डन जॉब बट when I went to the constituency and to for campaigning in Anjuna लोक कितें म्हणाले कितें आमकां पयले लियो उदकाचो प्रॉब्लम ना तुवें पळय प्रोसेस केल्या फायल पळय because people it came on papers one that treatment of plant treatment processing plant ते प्लांट पण तूं हांगा घालूंक जाता हांवें म्हणलें पळय पायपलायन आमचे सोनारखेडी थोड्या अंजुना शिमेर पासून पावले हेजे आस्कोंचे शिमेर थिंगा थोड्या वी वील आयडेंटिफाय द प्लेस बिकॉज इन शोलेम वी हॅव ऑलरेडी आयडेंटिफायड द प्लेस वी हॅव ऑलरेडी आयडेंटिफायड एंड इट इज फायनलायज 90% work has been done but for Anjuna we have to tap the raw water which is coming from the canal and that pipeline is going on सोनारखेडी तुम्ही पयला रफ रोड जाला तेका लागून रोड मातसो पिड्यार जाला but other roads have nothing been done being a sarpanch so Savio should have done it and we should have solved the water problems over there. I will solve it. Please get me elected. I will solve that problem because the major issue no ki treatment plant is the thing. We cannot supply water throughout treated plant with the pipeline because those pipelines which are there has to be changed. Instead of changing those pipelines and expenditure cost yatlo te what the treatment plant घालून तेका booster घालपाचो and there are some houses which are staying on so we have to have a place for a booster pumps and all. A tank has to be stored and booster pumps has to be set up over there and we will get it done. शिवोलेन जे वारें आसा पॉलिटिकल वारें कशें आहा कितें आहा
माझ्या हिसपान लिओ डायस येवपाक जाय. तो भरपूर लोकांक सपोर्ट करता. इवन आमच्या ते सायडीक सगळे आमची भितूर खाचीन घरां आहा, आमच्या घरांनी त्यांनी सगळे कडधान्य बीन दिला केन्ना कोविडाच्या टायमार. पिठाच्या पोतान आमच्या घरा ते सायडीन दिला खाचीक घरांनी. माझ्या हिसपान तो येवंक जाय. तो खूप लोकांक सपोर्ट करता. खूप गरिबांक जास्त हे करता तो. पण कशें ह्यान पयलीं हांगासर MLA असले जे हांगसरले लोकल, सो तांचो कांय वावर जावना काय कितें हांगा? ते न्हू लोक थोडे दितात न्हू तेच लोक खातात. बाकीच्या लोकांक दिना. कोण गरिबांक तांकां मेळना ते. त्या कोण मेन आहा न्हू तेच खातात. आणि मागीर कोणी चालले न्हू मागीर एक पोती हाडून दवरतात आमच्या दारांनी. आणि डेव्हलपमेंट वायज हांगसर जे डेव्हलपमेंट इतकी 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां किंवा कितकी वर्सां जावं आज मेरेन डेव्हलपमेंट कशें कितें जाला काय ना काय कितें? जाला करता न्हू जाला. म्हणल्यार तितले जावना आमचे. कित्याक कोण येता पळय तेंच्यांनी सगळ्याक वचोन पळोवपाक जाय की आमचे कितें बरें करपाक जाय ते घरांनी विचारपाक जाय. पूण चडशें म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट जावना कशें शिवोलेन आमच्या. कितें जावपाक जाय आसलेलें कितें अशें तुमकां दिसता? प्रत्येक घरांच्या एक गव्हर्नमेंट कोणाक तरी कामाक लागले ते 1,500 दिले खाल्ले गेले ते ना. एका घरान कोणाक तरी कामाक लावपाकूच जाय आसलो तेंच्या. गव्हर्नमेंट जॉब एका घरान जाय कित्याक मातशें तरी तेंची फॅमिली मातशी खंय तरी मातशी फुडें पावतली. आज तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरणाट्याक कसो सपोर्ट जाय आनी जावपा आसलो? तशें आमकां सपोर्ट जाय असो कितें आमच्या हांगा शिवोलीम कॉन्स्टिट्युशनान कांयच जाल्लें ना अजून पर्यंत. सो आमकां कितें एक बरें कितें जाल्लें जाय अशें चेडवांकूय कितें स्किमी येता त्यो आमकां स्किमी ज्यो आसा त्यो आमकां दाखोवन दिवंक जाय जावंक जाय. सो आमकां तोहोच कॅन्डिडेट एक जावं बरोसो कॅन्डिडेट की आमी तो फुडें आमकां हो हेल्प करतलो. कितें बाबतींत आमकां कितें जाय चेडवांक मदीं जावं चेड्यांकूच सगल्यो स्किमी चेड्यांक ना अशें दिसता. चेड्यांकूय दिसता चेडवांकूच कित्याक स्किमी. सो चेड्यांकूय आमचे यूथ आसा कोण पळय तेंकांय दिवंक जाय आनी तेंकां सगल्यांक फुडें काडूंक जाय आमकां. तांच्यो स्किमी तुमकां उपयोगी पडटल्यो काय कितें? हय पडटले. कित्याक आमकां थंय अशें कळ्ळें की 3 कितें स्किमी आसा. लोनूय मेळटा आमकां थंय आनी गृहलक्ष्मी कार्डां 5,000 कितें मेळटा. ते सुद्दां आमकां फुडें कितें तरी हय बऱ्याक पडटलें आमकां. आमी आतांचे यूथ आमकां कितें तरी कामां मेळोंक जाय अशी इच्छा मागता आमी. आनी आतां हो लिओ डायस आमच्या हितून बसला एक हितून बसला तेणी आमकां सपोर्ट करचो इतलें हांव मागता. पण तुका काय दिसता तुका कसो जेन्ना लिओ डायसा वांगडा तुका विश्वास आसा तो कशें दिसता तुका कितें जातलें कितें करपाचें ताणें अशें सगळ्याक कितें गरज आहा कोणाक गरीबांक कोणाक एका तेका पावोंक जाय. अशें उदकाचें कोणाक गरज आहा कोणाक आनी कितें वस्तूंची गरज आहा पळय ती तेणीन पावोंक जाय अशी म्हाजी इच्छा आहा. म्हणजे हेज्या पयलीं म्हणटा तूं कशें कांयच डेव्हलपमेंट कांय जावना काय? अशें पयलीं कांयच जावंक ना अजुनी थंयच उरला म्हणून आमी आतां लिओ डायसाक फुडें हाडया आनी ते सगळें करून घेवया. सर आतां परत म्हाका तुमकां तें विचारूंक दिसता कारण तुमी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम MLA किंवा ह्या असेंब्ली इलेक्शनाक हें करता कॉन्टेस्ट करता फर्स्ट टायम. सो कितें आसता नवीन हें कशें तुमची नवीन एंट्री कशी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शनाक तेन्ना म्हणजे थंयसर ऑपोजीट तुमचे इतके हे आसा व्हडले लिडर आहा तेन्ना तुमकां तांच्या बद्दल कितें म्हणणें एक लिडरा बद्दल कितें म्हणणें? लिडर म्हणजे ते थोडे इलेक्ट जावन गेले थोड्यांनी कांय काम करूंक ना दुसरे इलेक्ट आमी दुसऱ्यांक हाडले कळ्ळें न्हू. थोडे आहा ते एवरी 5 इयर्स सेम कॅन्डिडेट रावता इंडिपेंडंट रावता हांवें एक पार्टी टिकेट घेवन रावता कळ्ळें न्हू. बिकॉज वी हॅव टू हॅव अ सिंबल टील टुडे वी हॅव नॉट गॉट इफ यू आर इंडिपेंडंट टील टुडे वी कॅनॉट गेट अ सिंबल हाव विल यू प्रचार कसो करतले तुमी. बिकॉज आय हॅड अ सेम एक्सपिरियन्स इन ZP बिकॉज आमकां लास्ट मिनिटाक काँग्रेसीन डीच केले आनी टिकेट दिली ना. सो वी सेव्ड ZP आनी आमकां BJPक 3,700 पडले आमकां 3,400 पडले आनी काँग्रेसीक 1,100 पडले. सो हांव कितें म्हणटा की लोकांनी म्हाका दवरला आनी दॅट्स वाय आय हॅव कम अप आनी स्टूड फॉर TMC आनी TMC हॅज ऑफर्ड मी अ टिकेट. आतां काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आहा तोय म्हणजे इम्पॅक्ट घालपा सारको आसा ताजे बद्दल कितें म्हणटा तुमचें? तो म्हणजे तो दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडें येयला न्हू आनी ही कट्टर BJP हाव कॅन कट्टर BJP बिकम्स ओवरनायट काँग्रेसमॅन आनी ही फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही नॉट दे आर नॉट फ्रॉम डिलायला लोबो आहा पळय ते शी द सरपंच ऑफ पारा फॉल्स इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट इन शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. So if it was over here, then there would have some impact because she's just giving some incentives and this and that. So people are going with her, but people inside are saying that we will vote for your TMC. म्हणजे तुमकां बेस बरो स्ट्रॉंग दिसता? Base strong आहा आमचो. Because I am a local over here, no. So the base is always strong for me. Correct. And she being an outsider, there is no chance for her to win also over here.
and she's a Kattar BJP. She was a Mahila president of the Kalangut constituency. How can overnight your heart can change from BJP to Congress? People are not forced to vote for this. तशें जाल्यार मांद्रेकर जो आसा जे पयलींचे हें आसा तांचेय स्ट्रॉंग उरला न्ही हांगा. A strong holder, he's a ex-MLA, he was a minister, but he should have solved all the problems now. सगळे उदकाचे प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी वॉटर प्रॉब्लम. आता थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्राउंड केबलिंग आसा. आमचे अजून अंडरग्राउंड केबलिंग स्टार्ट ना, which I am ready to do if people vote me, and people should vote for me because I will get the work thing done. तुमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताजे बद्दल तुमचे विजन कितें, म्हणजे कितें आसता एक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आपूण एक फुडले 2 वर्सांनी आपूण हें करूंक सोदता हांगा, आनी ही जी जो एक ड्रीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची आहा, ड्रीम म्हणजे कितें आमचे आतां इतले आतां महिला ग्रुप्स आहा, आमी इलेक्शन येता पळय तेन्नाच आमी काडटा आनी तांकां कितें दिता. Actually, some of them have got knitting, some have got tailoring, some have got biscuit making, crockery करता कोण, ते सगळे एकठांय हाडून आमी सगळे एक सेटअप युनिट कहो एक मेन युनिट आनी मार्केटिंग करपाचें तेंचे प्रोडक्ट्स आहा पळय, दॅट इज द मेन एम ऑफ ड्युरींग इलेक्शन टायम ओन्ली वी आर गिविंग देम सम इन्सेंटीव. नाजाल्यार ते कांयच ना, ते बाबडे गव्हर्मेंटान कितें येता पयशे पळय ते आपणें हें करतात आनी उरलेले कांय करना. लायक अंजुना, देर इज वन NGO which collects all the homemade items and exports like knitting and all. Rupa Munekle ha. So I said we will have an interaction with you, and then we will, after the election we will sit, because now there is no time. We have to campaign because it's a huge constituency. We are having 6 panchayats. So I have spoken to her, and we are going to sit and we will get it done, sort it out. आयज जेन्ना तुमचे जे वोटर जे आहा ते मिडियाचे थ्रू, आमचे थ्रू, प्रुडंटाचे थ्रू तुमकां पळयतात, प्रुडंटाच्या राजकारणांतल्यान तुमकां ते पळयतात, तेन्ना तुमचे ते वोटर्स आहा तांकां तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता? Message I don't have any corruption charges, no criminal charges, and I have been helping people. I have been doing social work from so many years now. It's more than 20-25 years that I'm service to the local. So people understand me, and I'm a local over here, and people will vote for me. That's my experience, and people are saying that we will vote for you. सर तुम्ही तुमचो वेळांतलो वेळ दिलो, आयज तुमी इतकी बिजी आसतनाय तुमचो वेळ दिलो आमकां मिडिया खातीर, त्या तुमकां देव बरें करूं, आनी तुमच्या कॅम्पेना खातीर बेस्ट ऑफ लक. तर आमी आसले आज शिवोले, जंय वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन शिवोलेचो जागोर गाजयतात, किंवा थंयसर आमकां धर्म लागना, जात लागनात, येदो जागोर करतात. तशेंच आमी आज एवरी इयर आय स्पॉन्सर दॅट तियात्र आसता पळय. आतां हे सांगूंक येता की थिंगा 2 जाता जागोर दिसता. एक जागो तो पळय प्रामाणीक आसलो पळय तो, थिंगा एवरी इयर हांव हें दिता ताका तियात्र दिता, आनी तो तियात्र आमच्या नांवान थिंगा रातचो आसता तो. ओके लोकांक. जाल्यार तसलो जागोर ह्या गोंयान, ह्या शिवोली वाठारांत जाता. तसोच हो जो जागोर आसा आमच्या लोकशायेचो जागोर प्रुडंटा वांगडा तुमी पळयतात, आनी तुमी पळयत आसलेले प्रुडंटाचें राजकारण. पळयत रावात प्रुडंट.